Ulasani Sorbis porak wakanat sauklamon siya no te wakayon kura. Ulasani Sorbis porak wakanat sauklamon siya no te wakayon kura. Sorbis porachi seva korat anodatachi bukti korat surgi tangaungaw pitu sorat suntu sanian tevamukat alilu 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 alleluia alilu 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 alleluia. Somestan que Dio berdis Dio, Muito Dio. aici misant, devați आशीर्वाद मागता, Noa Menezes, o आमचं भाव आपलं बदी संभ्रमता. देवांता चीर कुळत मेचे देण्यानी ताका बरूंक कोतकोत्यान या मिसांत मागुया. सगळीं बरोबर बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसू. मोगाच्या बाबडीनो जेजू आपल्या शिसांक ह्या दिसांनी तयार करता. कित्याक लागून? कित्याक हांव ताचे मदलो सर्गार वेतलो ते एकसुरे उरतले. आनी जेजू आयचे वाचपान सांगता तुमी एकसुरे अनाथ कशे उरचे नात. हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो, घोटायेचो आत्मो. म्हजी स्वता परगटूंक, म्हजे खातीर गोवाय दिवंक. मोगाच्या बाबडीनो होच आत्मो देवान आमकां दिलोलो आसा. जायती फावटी आमी ह्या आत्म्याचेर आमचे जिवीत थारायलेले नासता. आमी दुसऱ्या वस्तूंचेर आमी उदीक पातयेता. आयचे मीस संभ्रमता आसतना खरेंच भाशेन ह्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमचे जिवीत जिवूंक आमकां करपा मागुया. आनी जायते फावटी देवाच्या उजवाडाचेर जिवोवचे सुवातेर काडुकी जिवितांत जिवोवंक आमकां अदीक बरें दिसलां. कित्याक जेन्ना हांव काडुकी कन्यो कोत्ता काडुकान जियेता कोणाक दिश्टी पडना. पूण देव आमचो उजवाड. देवाच्या उजवाडान एक एक कन्या आमची ताका तावी आसा. ह्यो सक्ताय ओळखून घेवन म्हणुया सुमया काकूत खोर Sumia kaklut kor. क्रिस्ता काकूत खोर Krista kaklut kor. सुमया काकूत खोर. Sumia kaklut kor. सर पयदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासरीच्या जिविताक पावों. Amen. महिमा देवाक उसर्गी आनी शांती तेचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर पयदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजवात बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. आमेन. Fratria
सर पयदा देवा सोमिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या मानांक भक्तीपणान हे संतोशाचे दीस समारंभूंक फावो कर. अशें जें कितें आमी उगडासान कोत्ता तें आमी सदांच बऱ्या कोन्यांनी दाखोवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपोटांत जियेत आनी राजवड चलयता शास्त्रींच्या सस्नांक आमेन. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. फिलीप समार्याच्या एका शारांत गेलो आनी ताचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगोट केलो. ताचे विस्मिताची खबर आयकून वो आपणे काश्या ती पोलेली देखून फिलीप परगोट्टालो. तो संदेश पोरचेन एका मोनान मानून घेतलो. देंवचार बसलोल्या जायत्या जाणांतले मेले ओतमे बोब मारून भायर सोदताले आनी पुस्कोल आर जाल्ली आनी तोंटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. समार्याच्या लोकान देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुजाल्यांत आसलोल्या धर्म दुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुआवांक ताचेशी धाडले. थंय पावल्या उपरांत भावार्थाचेर पवित्र आत्मो देवूंक तांणी मागणें केलें, कारण तांचे मदल्यान एकल्याचेर फुड्यान पवित्र आत्मो आजून देवूंक नासलो. तांकां फकत सोमिया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जुआवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. सर्वेस्पराचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब हे पुरी जातलो. पृथ्वीवेल्यान सोमेस्त मनशानो अनुदान देवाक तालयो पेटात आनी एकदां म्हणुया. पृथ्वीवेल्यान सोमेस्त मनशानो अनुदान देवाक तालयो पेटात. पृथ्वीवेल्यान सोमेस्त मनशानो अनुदान देवाक तालयो पेटात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. जबाब. पृथ्वीवेल्यान सोमेस्त मनशानो अनुदान देवाक तालयो पेटात. सोगली पृथ्वी तुजी मुखार शाक्ता घेवन पडटा. तुका गायनां गायता, तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तुवां पळयात. मनशां मोदें घोळलेली विस्मितां आमकां तोटाक करतात तसली. जबाब. पृथ्वीवेल्या सोमेस्त मनशानो अनुदान देवाक तालयो पेटात. दोर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलटोली पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. पृथ्वीवेल्यान सोमेस्त मनशानो अनुदान देवाक तालयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना.
ताचें नांव व्हड जावं जबाब पृथ्वीवेल्यान सोमेत मनशानो अनुदान देवाक तालयो पेटात. भाग्यवान पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचो. प्रितीच्यानो, क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरवाशाचे कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दलोबाये आनी आदर मानान आनी नितळ अंतस्करणान हे भाशेन. क्रिस्ता सोवे तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात आपली सगली बोगलांटा म्हूण समजून ती लजेक सांबाळटली. आनी जर ही देवाची कुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून कश्टक भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्त सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावूंक तो एकेच पावटी पातकांक लागूंक मेलो. पातक्या खातीर मेलो. मनशा सैमा प्रमाणे ताचो जीव काडलो पूण आत्म्या प्रमाणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. सर्वेस्पराचे उतर हे देवाचे बड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. सर्विस्व तुमची सवी आसू आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. जुआ परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक शेरोती दितलो आनी तो तुमची सोबी सदांकाल आसतलो. तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखय ना. पूण तुमी म्हाका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशें सोडचो ना पूण तुमचेशी येतलो कित्याक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना पूण तुमी म्हाका देखतल्यात कित्याक हांव जीव आसां आनी तुमी जिवी आसतल्यात. म्हज्या बापा सोबीन आनी तुमी म्हजे सोबी आसात आनी हांव तुमचे सोबी आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वाकानी तुका क्रिस्ता
Mogacha Babdino, in the year 2003, I was in New York. It was exactly, I remember, it was 14th August. And do we celebrate the next day in India? Our Independence Day. And as Christians, we celebrate the Assumption of our Mother. On 14th evening, सगळे इंडियेचे पाद्री जे अमेरिकाक काम करताले त्या वर्सा आमचो मेळावो जालो. आनी वी हॅड अ लंच, जेवण जाल्या उपरांत मागीर स्विमींग पुलान न्हावले, च्या पियेले आनी सांजे 6:30 म्हणल्यार आमी भायर सरले आपआपले इगोर्जेन येवंक. इगोर्जेन येता म्हणसर कितें जालें तें आमकां खबर ना. लायट्यो गेल्यो, सिग्नलां गेलीं आनी काडूंक जायत रावलो. लायटी, स्ट्रीट लायट्स पेटोना जाल्यो आनी आमी चिंतात हें कितें जालां. लायट चलोना, सिग्नल चलोना, कोण एकामेकाचेर गाडी घालता. There are even deliveries taking up in the lifts. हें कशें? There was a breakdown. One of the famous longest breakdown in America. सगळे काडुकान आयले. लोकांनी कितें केलें जायत? लोकांनी घरा रांदूंक ना, भायर गेले घरा भायर आनी तांणी सगळें बाबाक्यू करून खाल्ली. 2-3 दीस जाता म्हणसर टी शर्टां आयलीं शॉपाचेर. वी सर्वायव्ड. 2-3 दिसां भितर टी शर्टां प्रिंट करून आयलीं. वी सर्वायव्ड द डार्कनेस. टी शर्टां आयलीं बरोवन. वी केम टू नो आवर नेबर्स. आनी भाशेन अमेरिकान भावांक 15 मिस करता आसतना हांवें तांकां सांगलें, exactly like Indians, you went to sleep and got up for the very first time. When light goes up, we don't make noise. We go to sleep and get up. But America जाल्यार बोबाड जालो. आख्खो संवसार भर लायट ना म्हणून. It was the first time in the history. आनी येता आसतना एक घर पेटलेलें आसलें. ताच्यो लायटी सगळी बिल्डींग आख्खें पेटलेलें आसलें. जायते जाण विचारूंक लागले तें कशें? आमकां लायट ना, त्याच बिल्डिंगान लायट कशी चलता? आमच्या बिल्डिंगाचो ओनर म्हणूंक लागलो, वी हॅव एन इनवर्टर. त्याने इनवर्टर म्हळ्यार अमेरिकाक खबर पासून नासली. कित्याक अमेरिका केन्नाच लायट वचना. असलें ताचें जिवीत. वेता ती आमचे इंडियेक बोगोर. मोगाच्या बाबडीनो हो इनवर्टर म्हणल्यार कितें जालो जायत? काडुकांत कितें भाशेन तो उजवाड जालो. काडुकांत तो तांच्या जिविताचें बोड जालो. काडुकांत तांकां सोदूंक पडोंक ना. तांकां पवित्र आत्मेचो उजवाड फावो जालो. जे भाशेन चिसांक आयचे पयल्या वाचपान जेन्ना फिलीप सामारेच्या शारांत वेता. सामारिया म्हळ्यार कोण जायत? पीपल हू आर हॉस्टायल टू जीसस आनी हीज गॉस्पल.
जेजूचे जिविताचेर आड वेताले ते. फिलीप थंयसर वेता आनी थंयसर तांकां सगल्यांक भावार्थांत उजवाड दिता आनी जायत्यो मिलाग्री करता थंयसर. आनी इतलें की सरभोंवती सामार्याच्या लोकान जेजूक मांडून घेतलो आनी क्रिस्तांवां जालीं. मोगाच्या बाबडीन आयच्या वाचपान जेजू आपल्या शिसांक सांग सोदता, म्हजो वेळ पावलो तुमकां सोडून वचपाचो. शीस भियेले, तरतरले. आतां आमचो दोनी सोमी ना आमचे सांगाता, आमी कशे जियेतले हांव. आनी ह्या खातीर आयच्या वाचपान जेजू तांकां सांगता, हांव तुमकां एकसुरी सांडचो ना. I will not leave you as orphans. आवय बापाय नासलेले भुरगीं कशी तुमकां हांव दवरचो ना. हांव तुमकां किरीत भाशेन शरती धाडटलो. पॅरेक्लेटस म्हळ्यार कोण? आदोगाद. आदोगाद कितें करता जायत? तुजी केस घेता आनी आपूण झुजता, तुका डिफेंड करता. आनी जेजू तांकां सांग सोदता, हांव पवित्र आत्मे वरवीं तुमच्या सांगात आसतलो. हांव तुमकां दिश्टी पडचो ना जायत, पूण पवित्र आत्मे वरवीं तुमचे सांगात आसतलो आनी तुमकां डिफेंड करतलो, तुमकां शिकोवन दितलो, तुमकां नवी ओळख दितलो. हे भाशेन आमचो देव विस्वाची. गेल्या आयतारा दीस आमी आयकलां काय बरें, तुमची काळजां बिजूड करिनाकात, हो संदेश गेल्या आयताराचो. आनी आयच्या वाचपान जेजू सांगता, हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी पवित्र आत्मे वरवीं हांव तुमचे सांगात आसतलो. मोगाच्या बाबडीनो, जेन्ना दिल्लें उतर कोणें आपल्या जिवितांत पाळटा तेन्ना आमकां सगल्यांक बरें दिसता. जेन्ना काळोखांत म्हाका कोण उजवाड दिता, सांडलेली वाटेर म्हाका वाट दाखयता, तेन्ना आमकां सगल्यांक बरें दिसता. असलेंच बरेंपण करूंक जेजू संवसारांत आयलो. आनी ह्या खातीर हीं उतरां फ्रॉम Isaiah 49 देव आमचो सदांच सांगत आसा, नव्याच करारान न्हय. आनी कांय बरीं उतरां. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hands. I will never forget you. I will not leave you orphans. I will never forget my own. Even if a mother forgets her child, I will not forget you. Let this be our prayer. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Does a mother forget her baby? Or a woman the child within her womb? Yet even
if these forget, yes, even if these forget, I will never forget my own. So go to Biravia. आमचं बाबाट उच्चारण सुगणी म्हणूया सतमंतान देवाक सर्वपृथ्वीदार बापाक स्वर्गा आणि पितुमेच्या रुचणारा आणि जेसू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी सांभाळलो आंकार मरेतान जन्मलो पोंच प्रकार ताणे कोस सोसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निखिपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जीवन जालो स्वर्गात सोडलो सर्वपृथ्वीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे मेल्यांची मुर्सुबी करूंक येतलो सतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तात सोयेकताड पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण सासऱ्याचे जिवीत आमीन आमची मागणी आनी आमची गरजो देवा मुखार घालुया लिओ आमच्या पाप सायबान फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापान आनी सिम्याव आमच्या आदारी बाप बिस्पान आमच्या फिरगोजेच्या पाद्रिनी आनी सगळ्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक पयली सुवात दिवन पवित्र सोबेन आपले मिसांव वळखून क्रिस्ती बावार्थ्यान तशेंच दुसऱ्या बावार्थ्यां सवें एकवट हाडूंक वावुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमचो सरकार चलयतल्यांनी आपणाक पोरजेचे आनी देशाचे सेवेक विंचून काडल्यात म्हूण मनान दवरून उदरगत करतात त्या मनशां आनी पर्यावरणा खातीर ते वावुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमी हांगा आजीर आसलोल्यांनी जेजूक चिटकून रावप म्हणल्यार आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांक सहकार दिवप आनी तेच बरोबर आमच्या देशा पोरमणे देवाचें उतर परगटपाचें मन वळखून आमच्या पवित्र सोबेंत आमची जबाबदारी पाळल्या पुरो म्हूण देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमी आनी आमच्या भुरग्यांनी संवसारी मन पयस करून जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आनी जेजूच्या जिवितान रीग घेवन बऱ्यो करण्या वरवीं आमचें जिवीत फुलोवंक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका सगळीं आमी बसूया आमी गीत गावया C1 आमचे दोन हात उबारून आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया दुनिया तुज्याच बरेपणान हाता उन्या सोर्या दाना
सातली रोखडीच जाताय आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना. म्हज्या बावडीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पयलीं देवा बापाक मानता तसलें जावं नाकात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या देवाक सर्विस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा बलिदानाच्या दाना सांगाती आमची मागणी तुजे मुखार चडोवंक अशें तुज्या देण्यान शुद्ध निर्मळ जावन व्हडा मोगाच्या गुटांनी आमी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं क्रिस्ता आमचे समे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परास सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजी मोहिमेची अदीक व्हडल्या दबाच्यान आमी किर्ती करची कित्याक जेजू क्रिस्त जालो आमच्या पास्काची बॉडी. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपूर्णायेक पावलें. देखून पास्काच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सगळे पदव्यो आनी दिवदूतांचो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorvisbudi surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. होसाना होसाना उचुकी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होसाना होसाना बापा क्रस्न पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोवनी देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो म्हणलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. कस्टमरान सोसूंक आनी तीच बरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यान सासणीक कराराची हें रगत पातकांचे मोक्षणी मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaचं गुट संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनून जीवन पोना पूर्वी
आमची सोडवण केली आमची काकूत देखून सोडीसपरा सुमे जेजू क्रिस्ताच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल सुबेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देण वाचता आनी क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आमच्या पाप साहेबाक बेसमांक याज्ञिकांक आनी संस्कारांनी घेतल्यांक तुज्या प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरमास धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजी काकुतीन वतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखार मोडाचो प्रकाश पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवारी मार्गी देवाची माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता आनी चड काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखांत आमकां वांटो दी तुजे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवासुर पदवीदार बापा सन्मान आनी महिमा तुका सासण्याच्या सासण्या आमेन आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयार जाता आसतना पवित्र आत्म्याची भरती आमकां दी म्हणून सर्गीच्या बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार समी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुवें पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणीच्या सस्न्यांक आमेन पडयात ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान तितली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेता ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन पृथ्वीया सोर पुजिदारान सासणीच्या देवा जेजूच्या क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणान तुवें आमकां सासणीच्या जिविताक नवी केले पास्काच्या संस्कारांनी फोडां आमची थंय चडोवंक आनी ह्या सुरवणीच्या काळाची गोठाय आमच्या काळजान मनान बोर
ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सर पिता देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतींत तुमकां दाता. देवाची व्हड उपकार. All of you have a wonderful Sunday. You too, Father. शेवटाक आमी गीत गावया F21 संवसारांत वचूंक जाय. आमी दुसरो वेस गायतले. एकवटून शांतीच्या बांदपासान संवसारांत आमी वचूंक जाय. बरोन सगळी तुझ्या मोगान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावातान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासण्याच्या जिविता वाटी तूं आमकां सांबाळ दुनिया. एका मोगान आनी भावातान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासण्याच्या जिविता वाटी तूं आमकां सांबाळ